तुका बसूंक ओनून घेता देवा तुझा सेवो जिवी तुका भेटून दिता बापा पुताक आत्म्या वंदून मोहिमा सासना बापा पुताक आत्म्या वंदून मोहिमा सासना. देव बरो दीस हांव येता तुमकां सगल्यांक हे आयचे मीस भेटयता Maria Francisca Rodriguezच्या आत्म्या पासत तेच परी मागुया Nigel Las Viegas, Aida Peixoto, Jocelyn Peixoto आणि Damelina Fernandes हे बर्थडे समारंभ आपलो तांच्या पासत आणि खास करून मागुया ह्या वाड्या पासत वयताले Sunny Fernandez, Felicida Fernandez, Rosario Lima, Nazareth Lima, Liza Lima, Anthony Fernandez, Filomeno Fernandez, João Fernandez, Maria Mishra, Clint आणि Priyanka. थोडोच वेळ किचरा बून मागुया ह्या सगळ्या इंत्यासा पासत आणि खास करून ह्या मीस भेटयलेल्या आमचे भयणी पासत मारिया ताच्या आत्म्या खातीर दुनिया देवा कडेन पयले सुवातेर आर्गान दिनवास दिवया तिच्या पासत आनी हे वर्साचें वर्शीक मीस ताचें आसा तिची आसा ताच्या आत्म्यांक तिच्या आत्म्यांक समाधान आनी शांती मेळोवंक. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. भावा भयणांनो हे पवित्र तीन आमी फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची ओळख घेवन देवाचे बक्षणे मागुया. हांव पातकी सोद देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबडो अपराध. हे पासत पागेवन सदांच सांकवार मेळ्ळे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकूत को सोम्या काकूत को क्रिस्ता काकूत को क्रिस्ता काकूत को सोम्या काकूत को सोम्या काकूत को. प्रार्थुया. दयाळ बापा तुझ्या एकल्याच पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं मारिया तुझे धुवेक आपणे सदां आशिल्लें पातकाचे बक्षणें दी. तुका संपूर्णायेन ओळखून आनी रूप बगून सासणांक ती बागी जावं म्हणून आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता राजवट चलयता ससनांच्या ससनांक. आमेन. दुसरे सोमोर्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. मोइजेसान आख्या इस्रायलाक अशें सांगलें, म्हाका 120 वर्सां भरलीं आनी आतां म्हज्यान म्हाका जाय तशें भायर भितर सरूंक जायना. त्या भायर सर्वेस्परानूय म्हाका सांगलां, तूं ही जॉर्दान न्हंय उतरचो न्हय. सर्वेस्पोर तुजो देव तुजे मुखार वेतलो. ह्या राष्ट्राचें निसणटण करून तांकां तुमचे आदीन करतलो. आनी सर्वेस्पोरान सांगलां तशें
जोसुये तुमचे मुखार वेतलो. सिहोन आनी ओग ह्या आमोरितानाच्या राजाचे आनी तांच्या गांवाचें सर्वेस्परान निसंटन केलें तशें तांचेंय करतलो. आनी सर्वेस्पोर तांकां तुमचे आधीन करतलो. आनी हांवें तुमकां घाल्ल्या हुकुमा प्रमाणे तुमी तांचे थंय करतल्यात. धीर घेयात आनी घोट रावात. तांकां भिये नाकात, तांचे मुखार कापू नाकात, कित्याक सर्वेस्पोर तुजो देव तुजे बरोबर चलतलो. तो तुका विसरचो ना, ना म्हूण सांडचोय ना. तेन्ना मोइजेसान जोसुयेक आपयलो आनी आख्ख्या इस्रायलाच्या उजीर ताका म्हळें, धीर घे आनी घोट राव. जो देश सर्वेस्परान तांच्या पुर्वजांक दितलो म्हूण सोपूत दिला, त्या देशांत तांचे बरोबर तूं भितर सरतलोय आनी तूंच तो तांचे आधीन करतलोय. सर्वेस्पोर तुजे मुखार चलतलो, तो तुजे बरोबर आसतलो. तुका सोडचो ना आनी सांडचोय ना. भियो नाका, आंग काडू नाका. देवाचे उतरे. देवाचे वडोपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब, सर्वेस्पराचे दायज ताची पोरजा. म्हणुया, सर्वेस्पराचे दायज ताची पोरजा. सर्वेस्पराचें नांव पोरगोट करता. चलात आमच्या देवाची व्हडवीक गाजोयात. तो आमचें खडप, ताचें काम सोपूर्ण, कित्याक सगल्यो ताच्यो वाटो प्रमाणीकपणाच्यो. जबाब, सर्वेस्पराचें दायज ताची पोरजा. पुर्विल्ल्या दिसाचो उगडास कर. काळा फाटल्यान काड. गेल्लीं वर्सां मनांत हाड. तुज्या बापाय लागीं विचार, तो तुका शिकयतलो. तुज्या वडिला लागीं विचार, ती तुका सांगतली. जबाब, सर्वेस्पराचें दायज ताची पोरजा. जेन्ना सर्वेस्परान राष्ट्रांक आपआपले दायज दिलें, जेन्ना मनशाच्या भुरग्यांक वांटून घालीं, तेन्ना देवाच्या पुतांची संख्या पळोवन तांच्यो शिमो थारायल्यो. जबाब, सर्वेस्पराचें दायज ताची पोरजा. पूण सर्वेस्पराचो वांटो म्हणल्यार ताची पोरजा. जाकोब ताच्या दायजाचो वांटो. एकलोच सर्वेस्पोर ताका वाट दाखयता. तांच्या सांगाता पोरको देव आनीक ना. जबाब, सर्वेस्पराचें दायज ताची पोरजा. उद्गाराक उबी रावया. गायन गावया B9 पेज 25. आमी 6 श्लोक गायतले हांव. B9 6 श्लोक. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्धमान. महिमा तुका सोम्या. जेजूशी येवन शिसांनी विचारलें, सर्गींच्या राज्यांत सगल्याहून व्हड कोण? तेन्ना जेजून एका धाकट्या भुरग्याक आपोवन हाडून ताच्या फुड्यांत ताका उबो केलो आनी म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमचें मन बदल्ल्या बगर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्या वरी जाल्या शिवाय सर्गींच्या राज्यांत तुमी भितर सरची नात. म्हणटूच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्या परी ल्हान करीत जाल्यार तो सर्गींच्या राज्यांत
सगल्याहून व्हड. आनी असले एका धाकटुल्यांतल्याक कोण म्हज्या नांवान घेत जाल्यार तो म्हाकाच घेता. पळयात, ह्या धाकटुल्यांतल्या एकल्याची लेगून तुमी बेपरवा करूं नये. कारण हांव तुमकां सांगता, तांचे दूत स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापायच्या मुखामोड थांबोन आसतना पळोवन आसात. तुमकां कितें दिसता? कोण एकल्या मनशा कडेन 100 शेडयो आसल्यो आनी तांतली एक सांडली जाल्यार 99 दोंगराचेर सांडून हिंडांतली पेल्यान सरल्या तिका तो सोदूंक वेचना? आनी हांव तुमकां खरेंच सांगता, ती मेळ्ळी जाल्यार सांडूंक नासलेल्या 99 शेडयां परस हिचे विशीं तो उदीक खुशाल जाता. ते पुरी ह्या धाकटुल्यांतल्या भितरलो एकलोय इबाडलेलो स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापायक नाका. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्धमान हे. वखाणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या भावा भयणांनो, आयज आमी मरणाचो उमेलेल्याचो उगडास करता आसतना ही जावन आसा एक दिनवासनेची गजाल. जितले पावटी आमी आमच्या मेलेल्यांचो उगडास करता तितले पावटी आमी दुनिया देवाक दिनवासता आनी आमच्या मेलेल्या भावाक व भयणीक दिनवासता. थँक्यू म्हणटा जिजस फॉर गिवींग दीस पर्सन टू अस. आनी ही जावन आसा जानवाय आमच्या ह्या मिसाची. हे मीस आमी भेटयता मोगाच्या इश्टानो, कारण आमी आनी ती एक जाता. आमी आमच्या स्वत मानता म्हणटा आसतना आमी कितें म्हणटा? भोगतांचो एकतार. कोण ती भोगतां? आमची मेल्लीं गेल्लीं. आनी ह्या मिसांत खरें म्हणल्यार ती भाग घेता. आमी आनी ती एक. आनी हें फकत घडटा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान, न्हय दुसऱ्याच्या नांवान, न्हय खंयच्याच दुसऱ्या धर्माच्या नांवान. हें फकत घडटा आमच्या क्रिस्ती धर्मांत जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. दुसरे धर्म आसा, जिदेव धर्म आसा आनी मुसलमान धर्म आसा, ते स्वत मानता लायफ आफ्टर डॅथ म्हणून, आनी दुसरे आनीक कर्मा म्हणून मानता. खरें म्हणल्यार आमकां क्रिस्तांवांक आमी तें म्हणूंक जायना. तें उतर कर्माचो भोग. तूं कर्मा प्रमाणे दुसरो जातलोय. आमी मेल्यार पर्यंत जिवीच जिवी. हे आनी आमकां शिकयता जेजू क्रिस्त आपल्याच पुनर्जिवनपणाच्या जिविता उद्देशी. तर मोगाच्या इश्टानो, आमच्यांनी म्हणूंक जायना हेचें कितें जातलें आनी कितें जातलें, कशें जातलें. देवाक नाका आमच्या बायबलांत वा आयच्या शुभ वर्तमानांत सांगला त्या प्रमाणे कोणूच ताका सांडलेलो नाका. सगळे ताका जाय म्हणटा ती सगळीं एकल्याच एकतार मेळावो. तर मोगाच्या इश्टानो, तुमी समजून नाकात. आनीकूय त्या पासत जेजू आमचो इतलो सोंसणीकार आनी भोगसणें दिता म्हणून आमी जाय तें करून जाय तशें मरया म्हणून ना. सगळे आमी एकाच बॉक्सान वयची ना. आमकां चॉयस आसतलो. कसलो चॉयस? इफेर, स्वर्ग आनी पुलकुतूर. आमी कोण कोण जावची ना. जायते पावटी आमी ल्हान आसतना 2 तारखेर नोव्हेंबराचेर न्हय कोणूय जानवार येत जाल्यार उपय व्हडल्या पांय येयलो, उपय कावड्याक पुजतले, जेवण घालतकूच मागीर तें व्हरोन घरार दवरतले. फकाणां करूं नाकात मेलेल्यांची. अशें करून
त्या वाट्याचे तुम्ही मेलेल्याच्या नांवान कोणाकूय शिकोयात, कोणाची चाकरी करात, हें फायद्याक पडटलें. तर मोगाचें दिसता न्हू, आमी पयले सुवातेर जेजूच्या नांवान एक जाता ह्या मिसाचे बेटे उद्देशी. तर जेन्ना जेजू कुर्सार मेलो तेन्ना कितें घडलें? पड्डे पिंजले, समाधी उक्त्यो जाल्यो, संवसार आनी स्वर्ग एक जालो. हो तो भावार्थ. ते पासत आमी मेलीं जाल्यार सदांच जिवी, हें आमी जाणां जावपाक जाय. आनी सगळें कितें ना कितें आमच्या परंपराक पुर्वजांनी शिकयलां, ज्यो पाड्यो वस्तू आहा पळय त्यो नपयत करपाक जायो. तेणी केलां म्हणून हांवूय करिना. वी आर इन अ एड्युकेटेड वर्ल्ड टुडे. तर मोगाचें दिसता न्हू, ही जावन आसा एक कर्ण, आनी भावार्थाची कर्ण. आमी सदांच जिवी. दुसरे सुवातेर मेल्या उपरांत आमी खंय वयतल्यांत? जेजू मेल्या उपरांत पुनर्जीवन जालो आनी तो दिश्टी पडलो आनी तांकां कितें सांगलें? आमी गलिलियाक या, आमी गलिलियाक मेळची. आमची गलिलिया खंयची? स्वर्गार, स्वर्ग. गलिलिया जावन आसा एक नांव, एक सिंबल, एक खुणा. पूण आमी थंयसर मेळची, सगळीं आमी थंयसर मेळुया जेजू बराबर. आनी शेवटाक मोगाचें दिसता न्हू, आमी कोणा बराबर आसतलीं? आमच्या भाव भयणां मदें आसतलीं. आमचे शेपाय शेमाय भाव भयणी कोण मरून गेल्यात तांच्या बराबर. तर आखरेक मोगाचें दिसता न्हू, उगडास दवरात. आमी कितलीं कश्टावत हांगासर, कितली गिरेस्तकाय पुंजयत आनी कितलें व्हडपण जोडीत, आमकां उगडास दवरात. एकूच जिवीत, तें म्हणल्यार सासणाचें जिवीत. आनी ह्या जिविताक आमी वावरूंक जाय. आमी कितलीं हापसोता, कितलीं वावुरता ह्या संवसारी जिविताचेर. 4 दिसांचें तें केन्ना मरत तें आमी नकळत. आमकां खरें म्हणल्यार दर दिसाक, दर वर्साक आमच्या मरणाक आमी आनी फोंडाक आमी लागीं पावता. तर आमी हें मनान दवरपाक जाय सदांच. कित्या पासत हांव हें वावुरतां, खंयसर हांव वेतां, खंयसर हांव पावलां. जरी तर पावंक ना सारक्या हेचेर, हो जावन आसा वेळ वाटो नीट करूंक. हेंच जावन ती मोगाचें दिसता न्हू. आयज आमी आमचे भयणीक मारिया पासत मागता, जरी तर तिका कसलेंय फोत आसा आनी ती पोलकोतरेन आसा जाल्यार तिका बोगोस म्हूण ह्या मिसा उद्देशी, ह्या प्रार्थना उद्देशी, आनी तिका व्हर तिच्या सांगाता आमच्या भावा भयणां सवें ती आसूं. बेटोने वेलार गायन गावया. C43 वेदीचेर रुंड्या सोवे, पेज 46. C43 पेज 46.
मुशा भाव भयणानो, हे मुशे आनी तुमचें बलिदान देव बापाक बांदता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या दांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेयाके पवित्र शुभेच्छा दवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सासणांच्या देवा आमच्या बापा, तुजे दुवेक मारियाचेर तुजो सासणाचो उजवाड फांकलो, तर सासणांक तिणें तुका भोगचे खातीर आमी निरंतरी नम्रतायेन भेटयता तो योद्न मानून घे म्हणून मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीन सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय मागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सोरकाली आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता, जिव्या बावाडतान ताचें पुनर्जिवंतपण परगट्टा. तीर बोरमाशान ताचे मोहिमेवंत येण्याक अंतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कुस्ट मरण सोसूंक वेची आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तापलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लिओ आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगल्या याज्ञिका वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. सर्वेस्परा, तुजे चाकरणीची मारियाची काकूत कर. तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन वेली, जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच तिच्या बरोबर ताच्या बरोबर ती पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवनपणाचो बोरमासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडजोडीत मुखामळ पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकुवार मरे देवाची माये सांगाती बागयोन दोन बुतांक आनी सर्वकाली तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूटाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका ससनांच्या ससनांक. आमच्या सुरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन बावार्थान आनी मोगान आमी तें म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थाय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमशान अंत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन बुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचेर भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जश येताय आनी राजवट चलयताय ससनांच्या ससनांक. आमेन. सोमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान जेजू क्रिस्ताची शांती वांटुया. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती शेडयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सोम्या, ते म्हज्या भितर येवचे म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेल्यार गायन घेवया.
D35 Porvesmor Maka Choloita, page 66. D35, page 66. देवाक दिनवासून गायन गाऊया. E6 मोच्या देवाक आर्गां, पेज 80. E6, पेज 80.
스와갈 dolor Ojanewa argami dolor Nasili Yedas visotona प्रार्थूया आज सोडून दोळे दांपून आमी मागुया पयली सुवातेर आमच्याच पासत मागुया आमी इंत्या सवा मिटयलां तांच्या पासत बापा भोव खम वाड्या नवे गोटायेचे आनी सासरीक जिविताच्या प्रश्नान तुवें आमकां दादोशी केले ह्या देण्या पासत तुका दिनवासून मारिया आमचे भयणींक सोर पातकांतली नितोड करून तुज्या गोपांत सासणांक सूख भोगूंक घे म्हणून आमी विस्वासान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव तुमचेर आशिर्वाद घालूं बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमेन वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे उपकार शेवटाक गायन गावया K7 निर्भागी आमची काळजा पेज 142 K7 पेज 142 Jesu,